आयच्या मिसान संपलेल्या जिवांक ब्रागांजाक जेजूच्या जिवनपणाचो भागीदार कर म्हूण ताच्या ओतम्या पासत आयच्या मिसान मागुया. आयज वाडदीस समोर रमतात आनी लग्ना वरोस समोर रमतात तांचे पासत मागुया. मोजेस डिसुजा, क्लायव डिमेलो, 21वो वाडदीस समोर रमता सिमरन मिनोशा डिकोस्ता आनी लग्ना वरोस समोर रमतात लुइजिनो आनी सँड्रा डिकोस्ता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमची सवे आसूं. हे पवित्र तीन फावो ते परिमांड घेवचे खातीर आमची पात कावडकून घेवया. दुखदोन म्हणुया. हांव पातकी सोर पवित्र देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उत्सवान सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्यो पासत घेवन सदांच अपवाद मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनवणी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पळोवं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र समूर्तीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायल्याय. तुज्यो आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. भाग्योन पावलून तिमोथाक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या सगळ्या आदी हांव मागता ते हे सोमेस्त मनशा खातीर प्रार्थना करात. मागणे, विनोती आनी दिनवासनी स्तुती भोव करून राजा आनी उंचल्या अधिकाऱ्यां खातीर आमचे पूर्ण भक्तीपणाचे आनी मोद्र्यानाचे जिवीत आनी शांतीन आनी स्वस्थकायेन जिवचे पासत हे बरें काम आनी देवा आमच्या सोडवणदाराक मानता तसले सगळ्या मनशांनी सोडवण जोडलोली आनी स्वताची ओळख घेतलोली ताका जाय. कित्याक देव एकलोच आनी देवा आनी मनशा मदेकोत मोदेस्तूय एकलोच क्रिस्त जेजू. तोय मनीस ताणें
सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपणाकूच बोली कोशी समोर पुली. हाचे गोवाय ताणें पुरत्या काळार दिली आनी हाचो निरोपी आनी धर्मदूत आनी विदेशा सुरी भावार्थाचो आनी स्वताचो धर्मशास्त्री म्हाका नेमलो. सोत ते उलयतना फोट सांगिना देखून नितोल मनान हात उबारून राग आनी वाद विवाद नासतना धाडलोल्यांनी वेतातूय मागणें केलोलें म्हाका जाय. देवाचें उतर हे देवाचे वडुपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव थोर जावं म्हणुया. म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव थोर जावं. हो पळे हांव तुका प्रार्थितां. म्हज्या पवित्र मंदिराक पळोवन हात जोडून मागणें करता. तर म्हजे विनोतीचो आवाज आयकून घे. जबाब. म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव थोर जावं. सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी दाल. ताचेर म्हज्या काळजान विस्वास दवरलो. ताणें म्हाका आदार दिलो आनी म्हज्या आंगान नवो जीव भरून आयलो देखून सगल्या काळजान ताका दिनवास. जबाब. म्हज्या उल्याक कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव थोर जावं. सर्वेस्पर आपले पोजेचे बळ. ताणें मागलोल्यांक तारोणाचो किल्लो तो. तुजे पोजेक तारोन दी. तुज्या दायजाक सुसेग तर. ताचे गवळी जावं सदांकाल ताका उलोवंक व्हर. जबाब. म्हज्या उल्याक ताणें कान दिलो देखून सर्वेस्पराचें नांव थोर जावं. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. पुताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भोयमा तुका सोम्या. लोकांक आयकुचें आसलें तितलें सांगून जातूच जेजू काफारनावां गेलो. कोण एकल्या सतपतीचो चाकर ताची किरीत अपुरबायेचो वायटान पडून मरणाचे तोंडीर पावलोलो. ताणें जेजूची खबर आयकतूच जुदेवांच्या वडिलांक ताचेशी धाडले. येवन आपल्या चाकराक वाटाय म्हूण मागलें आनी जेजूशी येवन ते ताचे लागीं परार्थून अशें मागताले. तुवें ताचे खातीर हें करूंक फावो. तर तो आमच्या लोकांचो मोग करता आनी ताणें आमकां देवस्थान बांदून दिलां. आनी जेजून तांचे बरोबर वचून लागलो आनी तो तांच्या घराशी पावूंक जबर पयस नासलो तेन्ना सतपतीन आपल्या इश्टांक ताका अशें सांगूंक ताचेशी धाडलें. सायबा, त्रास घेनाका. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. त्याच पासत हांवूय खाशा तुजेशी येवंक पुरतो न्हय
अशें म्हाका दिसलें. एकूतरूच उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसलो एक मनीस आनी म्हजे खाल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव वच म्हणून जाल्यार तो वेता, आनी दुसऱ्याक ये म्हणून जाल्यार तो येता, आनी म्हज्या चाकराक अमकें कर म्हणून जाल्यार तो करता. हें आयकून जेजूक अजाप दिसलें आनी परतोन आपणा फाटल्यान येतल्या लोकांक ताणें म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हेजो व्हडलो भावार्थ हांवें इस्रायलांत पर्यान देखूंक ना. आनी धाडलोले ते घरा परत येत जाल्यार बलिकेंत आसलोलो चाकर बरो जालोलो तांकां मेळ्ळो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. Konkani tuka Krista. भावार्थ, आमी रावता त्या वस्तूंची खात्री आनी पळोवंक ना त्या वस्तूंचो पुरावो. आमी भावार्थान ह्या मंदिरांत एकठांय जाल्या. भावार्थ आमी उचारता, जियेता. भावार्थ आमी परगट्टा आनी भावार्थान आमची प्रार्थना करता. भावार्थान कितें आमी मागता तें देव दिनासतना राबना. देखून आमी मागचे आदीं आमकां भावार्थ आसूंक जाय. देव आसा, देव आमकां कितें जाय तें जाणा खरें, पूण तो जाणा आनी दिता म्हूण म्हज्यान ओगेंच रावंक जायना. म्हजे वाटेन हांवें कितें करूंक जाय तें हांवें करचें, आनी तेन्ना देव आपणाक गरज तें दिनासतना आमकां दवरिना. शतपती अधिकारान आसलोलो मनीस अधिकार आपलो कुशीन दवरता. अधिकार देवान आपणाक दिला जाल्यार म्हज्याहून व्हडतो तो पदवेदार सगळे जाणार. तर शतपतीन उच्चारलेलीं उतरां इतलीं मोलादीक, सोबीत आनी पवित्र, तींच आमी मिसांतूय वापरता. क्रिस्त प्रसाद शेवचे आदीं आमी म्हणटले, हांव सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण एक उतर उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. हीं सोम्याचीं उतरां म्हणून आमी जेजूक शेवतल्या. तर हीं उतरां बेश्टी वयल्या वयर म्हणची न्हय, उतरांचोच बडबड करचो न्हय, पूण भावार्थान ती म्हणुया, भावार्थान जियोवया, भावार्थान प्रार्थना करुया आनी भावार्थाचें जिवीत जियोवया. भेटून एक आमी गायन गावया. सी 11 भेटयता ही आमची दाना, पान 30 आनी 2. सी 11 पेज 32. भेटयता ही आमची दाना, त्या स्वरावर आमची चितना, आता तोचली गोड वरदाना, मोदक सोम्या आमची मोना, दिता तुका फुला फोडा, मोदक आमची शेतां मोडा, उठून पडच्या कोदी
बाबून म्हज्यान तुमचे मिसा बलिदान सरपोत विदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनान आनी मयमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर म्हणून घेवन. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुजे पोरजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भाबडतान सतनंता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोत दिदारा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सरताय आमी तुका दिन बसूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोसलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranco सर्वेस्पर तूं, सोनारी संसार, wolnia तुझ्या वैभवान, उसर्गी तुका सोय सोय, सोय सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी, येता ताका सोय सोय, उसर्गी तुका सोय सोय, सोय सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण संसंग वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या ससांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या ससांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सस्नीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोरगोटुया. सुम्या जेजू आमी वोंडो कानाव, आमी एकाची प्रेमी येनाव. इतले बाबी तूं वैभवान येसून, आमी तुजें मरण गोरगोटाव.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सगळींची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धन्यवादता. आनी जेजूची कुरान रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विश्रायलेले चिपोवी सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा, फिलीप नेरे आमचे गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर ताका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्या ते आमच्या सगल्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजुरीत मुखामोल पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारिये देवाच्या माई संगती बेगीन धर्मदूतां आनी सरकारी उदकां उल्याप सगळे भक्त बरोबर ससण्याच्या सुखान आमकां वाडोय. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोत वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमी भावार्थ दवरता, भावार्थ उसारता आनी भावार्थ परगट्टा. तर आमी भावार्थान वाडलेली सांग जेजून आमकां मागणें शिकयलां तें म्हणून भावार्थ आमचो चडय म्हूण मागुया. आमचे बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां नकोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या संडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशेन वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजभर चलयता ससण्याच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बोगसून शांती दिवया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलोत कोण. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलोत कोण. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ते सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर अशें म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगाळ जेजू यो तुयो जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया. D301 पान 64 D31 पेज 64. मोगाळ जेजू यो तुयो बाबा बळी भेटोग्यो काळजांत आमच्या रावून घेव जिवी आमचे भोगुग्यो गोठाय तुजी वितुदी उजवळ आमकां मार तुजी सोदूस तुजो आमकां दी बाबा दितली बळगी गोठाय तुजी वितुदी उजवळ आमकां मार तुजी सोदूस तुजो आमकां दी बाबा दितली बळगी मोगाळ जेजू यो तुयो बाबा बळी भेटोग्यो काळजांत आमच्या रावून घेव जिवीत आमचें भोगुग्यो मोरान थिराय वावरता कुशो गोठाय विस्वासान काळजां भेटोया जेवणां देवा पेऱ्याच्या मोगान मोरान थिराय वावरता कुशो गोठाय विस्वासान काळजां भेटोया जेवणां देवा पेऱ्याच्या मोगान मोगाळ जेजू यो तुयो बाबा बळी भेटोग्यो काळजांत आमच्या रावून घेव जिवीत आमचें भोगुग्यो. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमच्या अस्कुतायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दुयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सडबणेचो फोळ आमचे जिणेचे चालींत आमी बोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सरपदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. F21 संवसारांत वचूंक जाय पान 9 आनी 5 F21 पेज 95. हाय गोऱ्या